आमी शिकच्या इस्कालांनी आनी संस्थांनी तांच्योच रुली रेग्रो आसात. जर तर आमी त्यो पाळिना तर कितें जाता? आमकां शुल्क पडटा वा शिक्षा मेळटा. रुली रेग्रो आमचे ते शिस्त आनी मौल्यां आसा करतात. आमी कितें करी जाय कितें करिना जमून आमकां शिकयता. देवान आदामाक आनी एवेक असलेंच एक नियम दिले, पूण तांणी तें पाळिनातल्याक तांकां शिक्षा मेळ्ळी. देवान एदेनाच्या वट्टान आदामाक आनी एवेक कितें जाय तें सकट दिलें, पूण एका रुखाचें फळ मात्र तुमी खावंक नजो म्हूण ताकीद दिली. हें पळयलो सैतान असो बरो वेळ म्हूण चिंतून एव एकलीच आसली तें पळोवन चोरपाचो वेस नेसून तिचे मुखार आयलो आनी म्हणालो, हें फळ खा, तेन्ना तुका देव दिसतलो आनी तूंय देवा बरी जाताय म्हूण फट मारली. एव सोदपाक बुल्ली आनी तिणें तें केलें मात्र न्ही, तिणें आदामाकय दिलें आनी तक्षण तांकां भंय आनी लज भोगली. देवाक पळयतच तीं धांवलीं, लिपोवन बसलीं. तांणी केल्ल्या चुकी खातीर देवान तांकां एदेनाच्या वट्टांतावन भायर धांवडायल्लीं. पातक म्हळ्यार देवाच्या वाटेर चलनासतना आमचीच वाट धरची. पातका वरवीं संवसारान मरण, बेजाराय, पिडा शिडा आयली. पूण ही काणी इतल्यारच सोंपना. ह्या सर्वांक सोलवंच्याक देव आपल्या पुताक जेजूक धाडटा आनी ह्या पातकाच्या काणयेन सोडवणेचो अध्याय मेळयता. देव पातकाक कंटाळटा पूण पातक्यांक न्ही. देखून पातकान पडटना परत्यान उठून देवा तें पाटी वचचें प्रयत्न सांडी नाका. देव बरें करूं.